असं रे भरपूर आहे ना बापय इथले हा पोळ्या तो एक बादशाह पहिला गिफ्ट बाय बाय आई होत्या ना नाणं पाव त्या ते आता बघलं फुल दुगरताला बाय तुका दिसतलो चिकन झाले पैकी दे माझे ओ माय गॉड हाय बाय मावसा माई किती बाई बी हा आम्ही आता बे ब्रेकफास्ट करता का चहा पिता आधी निदला आधी उठोकच ना बाय हा मम्मी भायर हा बसला आणि आमचे कालचे डेकोरेशन आहा तशेंच आयज काडटले तेका सगळे इजी आहा गो ते सगळे म्हणजे बलून बीन तशेंच दवरतले ते बाकीचे सगळे घातले सो चलो कालचे शाकोती बीन सगळे आहा पनीर मटन पनीर बीन ते आहले सो आम्ही हे करता आनी चाव केला पसन खाता आतां कीर्त्यान हांव एक शाकोती खाता माई बीन ये पनीर खाता है बाय चाव पिता फ्रांसिसय उठोना बाय बीन उठोना शंकर बीन गेला सगळे रोशन बीन जस्ट गेले उदय ब्लॉग स्टार्ट करून हांवें माई बीन वयता खंय डॅडी आनी आतां डेकोरेटर घेतले सगळें आतां काडटाय बाय डेकोरेशनाचें हे बाय ऑन द वे काडटा हे बाय मावसो वयता खंय टाटा 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 बाय तूं वयता मुगो मागीर जेवण वयता मुगो टाटा टाटा सो आतां डिनराची तयारी करता कितें जालें ना एक्चुली आज 11 दिसांचो गणपती आमी आयज वचपाचे आसले मडकय माई मी आपयताले आनी सोनी दिदीनी म्हटलेले चला या आज 11 दिसांचो गणपती मातशें थंय वचून पांय पडून येवया मातशें विसर्जन बीन करून मातशें पांय पडून बीन हें करपाचें मातशें मजा करून येवया म्हणून हांवें दनपारां सांगलेलें दिदी आनी दनपारां हांवें कन्फर्म केलें बरें दिदी या आमी सांजची भायर सरया म्हणून अशें डिसायड आसलें आनी हांवें चिंतलें जेवण बीन सगळें रेडी करतलें फटाफट सगळें करतलें म्हणून आनी बायचें मातशें कितें जालें खबर ना ताका मातशें पोटी टायट जावपाक लागलें आनी तें इतलें लडलेशी तेज्या फाटल्यानूच उरलें आमी सारकें म्हणजे ताका खूब त्रास जाले म्हूण आमी मागीर म्हटलें तें जाम रडोन न्हिदलें रात सांजचें सो आमी तें कॅन्सल केलें मागीर खंय वचपाचें करपाचें आनी आतां म्हटलें बायचे कालचे थोडे गिफ्ट्स कितें येयल्ले पळय बर्थडे ते आतां आमी ओपनींग करतले दीदी वचपाचें आसलें घरा दीदीक म्हटलें राव गो आमी गिफ्ट बीन ओपनींग करया कितें पळोवया म्हणून कशें कितें तें एक गिफ्ट घेवन येयला पळय हांगा येता हांगा कसो जालो नाका भायर चला सो हे पळय चिकन आसलें न्हू सो ग्रीन मसाला बीन सगळें रांदून केल्लें थोड्यान शाकोतीक यूज केलें चड जालें म्हणून दवरलेलें सो ते आतां बेश्टें चिकन फ्राय करता थोडें तसो तें सो फ्राय करता आनी काय ना नॉर्मल जेवण आसलें दनपारां म्हाका काय करपाचें थोडें गरज नासली शाकोती बीन आसली ती गरम केली जेवली बिवली आमी नुस्तें बीन थोडें आसलें तें फ्राय करता शीत बीन केलां ऑलरेडी हें फ्राय करता सगळें करता गिफ्ट ओपन करता सो तुमकां दाखयता थोडे गिफ्ट येयल्ले तेवूय तुमच्या वांगडा शेअर करतलें आयज काय बरें तुमकां विसर्जन पळोवपाक गावतलें आसलें 11 दिसांचें पळया आनी आतां 21 दिसांचो गणपती आसतलें न्हू आमी म्हणजे आनी खंय अशें पळोवपाक वचोंक गावता जाल्यार वयतले पळय हांगासर सगळें थोडे गिफ्ट बीन पडलेलें आहा पळय रे बाय हे बे एका हांगा घेवन खेळटा हे पळय हांगा तरी भैयाच्या वांगडा खेळटा जालें ओदे चॅनल हे जावन जालें हे पळय सगळें डेकोरेशन हांगा काडलां आमचो हॉल पळय कशें दिसता प्लेन सारकें फूल व्हडलें हॉल आहा भशेन दिसता सारकें खाली हांगा पळय सगळें बायचें न्हू सगळें गिफ्ट आयला पळय तें सगळें हाडून दवरलां बाय बाय तो टायमच गावना आसलें आमकां ओपन करपाक आतां गिफ्ट ओपनींग करता आदी म्हणटालो तूं केन्ना करतलें जाल्यार तूं स्कुलाक वयतलो पळय सकाळचो तेन्ना ओपन करतलें सो बाय आतां ओपन करतलें बाय खबर ना बाय आनी फुडल्या वर्सा म्हणटा आख्खें फोडून उडयतले दाखोवचें ना तुमकां विडियोचेर बीन कितें येयलां कितें तें ये सगळ्यांना सो जालें आतां आमी न्हू सगळें ओपनींग करता गिफ्ट कितें येयलें तो एक बादशाह पहिला गिफ्ट बाय बाय आतां आई येवचें ना नाणोवपाक त्या ते आतां वाडटप येतले बेश्टे म्हणटा आमी केन्ना न्हाणयतले पळय तेन्ना बाय कितें उदक भरतलें आनी न्हाणयतलें मागीर स्विमींग ते अशें रे धाकटे बीन भुरगे आसा अशें दवरपाचें आनी न्हाणोवपाचें हितून उडयतले जाल्यार तुका न्हाणयतलें सकयल जाय रे आपूण उडटले चल चलो आम्ही स्टार्ट केलं ओपन करपाक एक स्टार्टिंग आता ओपन करता बाबा पळय तू फोडटा फोडले तुझे फोड फोड हा कोण येईल रे तेका पळय असरे कोण माझी
रिएक्शन पे पाहिजे बसे काय आता आमच्याकडे बाटा पण घातलाय बाई ये कोण आहे बाबा? नोच काय रे नोच काय नोज नाव रे बाबा तेका नोज रे माउथ रे माउथ बाबा तेका पाठ टापायचं ते येत आहे नो बाबा एक कोण नाही बाय रे बाय बायच्या आईस बाबा ताता कर बाईक बायच्या आईस बाय घेऊन तू हे कर बरे हा थँक्यू सो मच घे बाबा हो कर हो कर सो नेक्स्ट ओपन करता आधी करता ओपन नेक्स्ट अरे नका करे सो नेक्स्ट आणि एक ओपन करता दाखव मला पहिला किती देईल काय चल ओपन करता अरे लाव रे भैया आधी ओपन कराय पहिला ए बाय अरे आपण राव ते सोडा रे आपण त्याने गिफ्ट ओपन केलंय पाय ओपन केलं ते समजा हो कसं रावला तू कसं रावला रे बसला बायने एक गिफ्ट ओपन केला ते तुमका दाखवता बाईक बरेच बरेच स्कर्ट येईल बरे स्कर्ट हा राव रे एक असं सेट हा आणि त्याचे स्कर्ट हाय त्याच्यात जॅकेट आणि एक जॅकेट त्याचे नव्हे त्याचे सेपरेट इथूनच येईल होय रे त्याच्यात रे हा. म्हणजे याच्यात यायचे कोणा दिला ते So, आणि एक जॅकेट तो दीदीक एक कपडे येईल पण दीदी कपडे म्हणजे दीदीने कपडे दीदी कपडे काय अवे स्कर्टीत येईल बाय अरे तुमचे गिफ्ट बापू आणि माचीन ओपन केला ते इथून येईला हे बय बापाय अरे आंगा चोड इंटरेस्टिंग असा पण बाबा क्यूट दिसता पण सामको इल्लो अशें शिलेवले एक वाह अरे सगळे जॉईंट किती रे ते आणि गिफ्ट ओपन केला बाय आधी ओपन केलं नो आवे वाव क्लॅप 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 ओपन केला अवे इथून सॉफ्टवेअर ना असं टर्न मारतले आणि गिफ्ट अवे ते बॉक्सात सॉफ्टवेअर हा प्लस एक ड्रेस असता ओ वाव ते आंगा बिझी हा असं ते बिझी हा हे काय काय ते दाखवले नो तर ते जरा आणि की हा आणि होईल ओय केलं ऑलरेडी ओपन केलेलं असं ओपन केला मी खेळले बिले त्याचे खूप हा तर ते झालं आणि एक मध्ये किती पैदा तो ना ती बाहेर सरता येतं काय बाहेर सरता अरे रे बाबा नाला शकेले वाटतं एक क्या गिफ्ट म्हणजे बात बाय बसलेलं म्हणून दाखवून गावाला तुमका ओय दसाची हा बाबा येणार जाय हा बारीक करून द्यायचं जलने का स्मेल आ रहा है जलने का शीत किती दे तो स्मेल आ रहा है गिंग 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 आम्ही गिफ्ट ओपन करता भितर मातशें चिकन दवरलेलें अरे. फ्राय दिसता सो हांगा फूल दवरतालो पळय तुका दिसतलो पळय केकेन म्हाका याद ना आनी हांगा गिफ्ट ओपन करता हांगा हाय फ्लेमीचेर दवरलेलें चिकन जालें पळय कितें म्हाजें ओ माय गॉड एक परतून पळय मासू यो परतू नाका सो आजू चलो आमी करूया आगो तितून ग्रेवी नासली न्हू म्हणून तशें जालां तें एक सायडीकूच खावपाचें चुकू चुकू करून हाय हाय म्हणजे चड हाय नासलें पूण हें आसलें सो आनी एक गिफ्ट येयला म्हणजे ताका न्हू दादा करवा भितरच्या आवय पांयांची बरें बाबा हय पांयांची बायची बाय खूब नेमींग सेरेमनीक पांयांची खूब येयल्ली पण बरें दिसता पळय आवय हे पळय वाव बरें दिसता चिन बाबा आतां बाय घालतले आतां चलतले तेन्ना चुप चुप करतले सगळे डिफरंट घालया आमी आज आ रही आवाज आएगा हय कळटलें आतां खंय खंय नाचतले न्हू तूं सो आनी एक गिफ्ट येयलें गोल्ड इयरिंग काढूंक मेळना काडूंक गावतली हय गावतली दिसता बाबा तू कितें करता एक का पळय रे हांगा थंय हांगा तूं खंयच्यान पयली गेलो भितून येयले भायर येयले हांगा असं असं गेलं ए अगो राव गो तुका मागीर राव इयरिंग हे परत इतले भितर पयले जालें
आणि दोन येला पण ती काल दिला ते हांव ओपन करून दाखवू शकता तुम्ही समजा म्हणजे कॅश म्हणून कोण ओपन करतो मम्मी ओपन करतो उठ मला दोन्ही आणि एक ग्लास गिफ्ट करला एक मिनिट मम्मी त्यांना पैसा नाही भितर असेल किती शंकाला काय हेल्प घेऊया शंका चाल तर लास्ट गिफ्टला व्हडला म्हणून म्हटलं लास्ट दर्या म्हटलंय तो सगळ्यांना पळय सामकी कशी फोडटा पळय जंगली बशी बाबा तुम्ही काल काय का तुम्ही जंगली रे सगळ्यांना तिचा लाडाने बरे कट करा मरे ओ फेडिंग चेअर माम चेअर सो हांव लास्ट खोराक केल्ले तेन्ना हांव चिंत्तालें बाय बसलेले थंय हांव चिंत्तालें फेडिंग चेअर घेवया म्हणून बायक फेडिंग चेअर घेवन आसले आमी चिंत्ताले घेवपाक म्हणून सो फेडिंग चेअर ते परत हितून ताका बायक तेपत आवडले सो चेअर आयले बायक आतां माम दिता आनी बसयता ओके पयरूच आमी ताका पळयताले पयर बाय बरें बसलेले थंय आनी म्हाका इवन तेंचे स्टाफान म्हणले बायक हे ना न्हू फिडिंग चेअर ना न्हू घेता घे खंय आनी मागीर पळोवया म्हटलें जाली रे कितें रे ओडपाचेंच रे तुमी इतले कितें रे रॉकिंग हॉर्स ते हय रॉकिंग हॉर्स रॉकिंगूय जाता ती म्हणजे टायर काढून बाबा राव तुकाच ते ऍक्च्युली हय रे बसय बसय रे मस्त अरे दादा पळय कितले करता माझा बाबा ते यो बसय मरे ना पळय न्हू तशेंच आसता सगळे ऍडजस्ट करून गावसा रे ती ए भैया चुरमुले आणायले रे वा ए वाजेले या गुंगू घ्या गिंगिंग चल गिंगिंग चल बाबा राव असे बस हा चल मामाम धरपाचा बाबा मामाम तुका चुरमुरे लागा माम धरता म्हणजे माम खावपाचा हांगासर मागीर कसो खातलो अरे गिंगिंग खाता रे भैया ए ओ काय विचार आणि सगळ्यात मामाम धरपाचो स्टोरेज बाय येऊ शकता ना तुझं हे पॅक केलंय की राव काढता राव टेन्शन बसते माम द्यायचा दिवपाचे तो झालं आमच्या हांगासर नो गिफ्ट ओपनिंग सगळे झाले आता जेवपाचे पळयता ते चिकन करपाचे आमच्या भैया दाखव फॅन दाखव भैया भैया दाखव फॅन हेपोय सांग हेपोय माझे बाबा हेपोय ओहो बाबा ओपोय खंयसून आलेलं सांग पया खंय रे ते कसले फोड प्रतापगडसून आणलेलं टायर मारून जाते हय बरें थंय वयर घेतलेलो हांगा महाबळेश्वर टुराक गेल्ले पळय शिर्डी महाबळेश्वर तेन्ना आमी लोक घेतलेले हेजे बँक मनी बँक बाबा इसमें खजाना है तेरा राव ग दी गो आज एक्चुअली खूप कितले महिने जाला 2-3 महिने झाले दिसता मी ओपन करून आले हय ओपन करू तिथून कितले येयला सगळे तिथून घातलेले सो आगो राव गो माय बेने तेका जाय न्हू पोपी तेजे बँक तेजी बँक ती जाणा पण ना तेजी आमची बँक न्हू ती न्हू तू ओपन कर हय बाबा पेन घेऊया ते लॉक बरे ना हांव करू तो एक्चुअली क्या झाला ना आज इसका ओपन करिए और इसको मैं डालूंगा इसका जो भी अमाउंट आया रहेगा वो सब जाएगा इसकी SIP में ओपन करू मरे होया टिंगिडिंग बुई असा मरे भरपूर आहे ना बापय कितले हात होया
असं मग आणि अरे घे डबो घे भरपूर ते नका घेऊ काउंट करूया काउंट कर मिळा आधी पाचशे पाचसावाला सगळा. 100 साईड काढा 100 ना काय 500 बायचे बँक ओपन करायला दिलाय बाईचे बँक तुझी वैर आहे आडवर आहे करूया तुझी आओ आडवी हो 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 आधीचे काढूया 15 सो 7500 बरे 15 so 1500 व कितले 1000 1400 7 8 9000 सो 10,000 अप्रॉक्स बायचे SIP इथून इथलं डायरेक्ट 10,000 झाले बाबा तुझ्या अकाउंटार आता सध्या असो फाल्या घाल्या तिथले ते महिने जर आम्ही येत करून असं ना ते ओपन ओपन करून करून आला चल, आण बरं तुझे आधीचे ओपन करून गोळ्या ठुपक्यात ऍक्च्युली व्हिडिओ आम्ही पहिली 1-2-3 महिना पहिले आम्ही घातलेले SIPचे ऍक्च्युली आधीचे SIP केल्लो आणि हेजे SIP अमाऊंट तरी वयतात व सगळे बोनस अमाऊंट कितले येता एक्स्ट्रा बोनस अमाऊंट कितले येता पळय म्हयनो ते हांव एड ऑन करीत रावतलो हांव तितलेले हेजे बर्थडेचे बीन सगळे इन्क्लूड करून वांगडाच घालतलो म्हणून ते खातीर आयज ओपन केला व 10,000 बाबा तुझ्या अकाउंटान घेतलो हा आता भैयाचे ओपन कर भैयाचे गेले पैसे गेले पैसे नाही दामवा ओपन कर बाबा यो घे हे घालले आणि इथून 10-20 रुपये असले ते घालले ते चावी बीन इथूनच दवरतात ते फाल्यां हांव SIP ट्रान्सफर करता बाबा 10,000 आणि 1,000 डायरेक्ट घ्या नाही ओ ओ हा घे घे नाका हा ओपन करू आधी ओपन करून दिले का जायना ते आधीचे खुलच्या सिमचे अरे भरपूर हा. होतंय बरे कोण करतले हा, असं 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 सगळे 20 रुपये येतात असं 20 रुपये एडिटिंग होते त्याने 20 कॉइन आधी भितर घालवले कॉइन कॉइन घालवले भितर घालया, कॉइन सगळे भितर घाल. तू ते काउंट कर नोट काउंट कर कॉइन भितर घालवले कॉइन बिगी काढता फास्ट काढता इतले फास्ट काढता गो झगडा फास्ट काढता कॉइन काढता 1200 रुपये 1000 रुपये ऍड ऑन करू शकता ते 1,200 हय. बरं हा 1000 रुपये ऍड ऑन करू शकता आणि घालून जाय तो डबो हांगाच दवरलो मागीर कसो जातलो तुजे वाडटलो कसो तुवें घालूंक जाय न्हू डबो तुजे कडेन आसूंक जाय 10-20 कितें येता घालून दवरपाचें बरो आहा पूण 1000 रुपये घालून ऍड करूंक शकता तूं. ते कांयच पैसे म्हणा तुका मागीर घालून घ्या इतला असा तो तितके डबो हांगा कसा घालतलो कसो पॉकेट में पॉकेट में डालेगा डबा इधर रखे गया तो चला आम्ही आता माम करता ओके 1200 झाला तिनूच दवरता 1,200 ते कॉइन येते सोडून मागीर नेक्स्ट टाइम आनी घातले की मागीर वांगडाच करया मागीर 3,000 जावन वांगडाच मागीर SIP करया भैया राव रे झगडटा मरे समतो असं ओढून काढता रागार पळयता लॉक कर तुझे चालू कर लॉक कर तुझे बॉक्स आहे फाटिया आई तंदुरी खातो आम्ही तंदुरी लाईट काढता तंदुरी